इतिहास. पावलू तारवान रोमाक वेता. चॅप्टर 27. तारवार बसून आमी इटालयेक वेचे म्हूण थाराव जातोच पावलूक आनी हेरां थोड्या कैद्यांक जुलियसाचे आधीन केले. हो सोमराजाचे म्हणलोले पोलतोणेचो शतपती आसलो. आद्रामित्युमा थावन आयिल्ल्या तारवार आमी चडल्याव आनी वाटेक लागल्याव. हें तारूं आजियेच्या प्रांताच्या बोंद्रांक लागचें आसलें. आमचे बरोबर तेसालोनिकेचो मासेडोनियेकार आरिस्तार्क आसलो. दुसऱ्या दिसा आमी सिदोनाक पावल्याव. जुलियसान पावलूक मोयपास दाखयलो आनी आपल्या इश्टांक मेळूंक वचूंक आमी तांची सेवा चाकरी घेवंक ताणें पावलूक रजा दिली. थंयचे भायर सोदतोच आमचेर विरुद्ध वारो मारतालो देखून आमी सिप्रुसाचे आसरो दितोले किनारे वाटेन फुडें गेल्याव. त्या उपरांत सिलिसिया आनी पांफिलिया ह्या प्रांताचे किनारे भायल्या दर्यांतल्यान वचून लिसियेच्या प्रांताच्या मायराक आमी पावल्याव. थंय एक आलेक्झांद्रियाचें तारूं शतपतीक गावलें. तें इटालयेक वेतालें. तातूंत आमकां ताणें चडयलें. खूब दीस आमचें तारूं भोव सोकास चल्लें आनी अशें स्निदुसाच्या बोंद्रा सामकार पर्यान पावूंक आमकां कठीण जालें. वारो आमकां फुडें वचूंक दिनासलो देखून साल्मोना सामकार पावतोच आमी क्रेताची आसरो दितोली किनारी धरून फुडें चल्ल्याव आनी व्हडे अवघडायेन किनारी धरुनूच लासिया नोंगराशी सुरक्षीत बोंद्रा म्हणलोल्या जाग्यार आमी पावल्याव. अशें आमचो खूब वेळ इबाडोन गेल्लो आनी तारवार बसून पयन करप ह्या काळार सुरक्षीत न्हय आसलें. कित्याक पातकांचें बोगसणें जोडचे खातीर भेटयल्लो जुदेवांचो उपास पर्यान बोलांडलोलो. वरोस इतलें फुडें पावलोलें देखून पावलून तांकां अशें शिडकायलें. इश्टानो, हें पळयन आतां आमकां चड संकोश्टाचें म्हूण हांव पळयतां. आमच्या सामोनाक आनी आमच्या तारवाकूच न्हय पूण आमच्या जिवाक पर्यान मोटें लुकसाण जातोलें. पूण शतपतीन पावलूचे शिडकावणे परोस कोपिताचेर आनी तारवाचेर अदीक विस्वास दवरलो. आनी हिंवाळो सारूंक तें बंदीर उपकारनासलें देखून फेनिक्साक हिंवाळो काडून जातोलें म्हूण भरवंसो धरून फुडें वेचें म्हूण चड लोकांचें मत जालें. फेनिक्स बंदीर क्रेताचे दक्षिण अस्तंतेक आनी उत्तर अस्तंतेक फुडो करून आसलें. दर्यांत मोड. अशें दखिणेचें शितळ वारें सुटलें तेन्ना आपली येवजण शार्ती पावतलीच म्हूण समजून नांगोर उखलून तांणी तारूं सोडलें आनी तें क्रेताचे किनारे कुशीक वचूंक लागलें. पूण रोखडें त्या जुंव्यांतल्यान उत्तर उदेंतीचो वारो नांवाचें एक मोटें वादळ सुटलें. तारूं वाडोलाक सांपडलें आनी असल्या वाऱ्याक आमच्यान फुडो करूंक जायना जावन तारूं आमी वाडोलाक सोडून दिलें आनी वाऱ्यान आमकां लोटून व्हेलीं. कावदा म्हणलोल्या एका धाकट्या जुंव्याचे कुशीक आमी धांवल्याव आनी कठीण प्रयत्न करून तारवाचो पोंडेल घोट धरूंक आमी पावल्याव. तो तांणी तारवाचेर वयर काडलो आनी तारवा भोंवतणी राजू घोट बांदले. लिबये सामकार रेंवेचे बाटयांनी तारूं रोंबोन शिरकोन उरत म्हूण ते भियेले आनी शिडां देंवोवन तांणी तारवाक वाऱ्यान लोटोन वचूंक दिलें. तुफान तारवाक इतल्या बोळान लोटून वतालें देखून तांतलें थोडें सामोण दर्यांत उडयलें आनी तिसऱ्या दिसा आपल्याच हातांनी तारवाचीं थोडीं आवटां लेगून दर्यांत उडयलीं. जायते दीस पर्यंत सुर्या आनी नखेत्रां दिश्टी पडनासलीं
आनी वारें तेच खोरायेन मात्तालें. शेकी जिवी उरपाचो सगलो बोरवांसो आमी सोडलो. जायते दीस पर्यंत तांणी कांयच जेवंक खावंक ना. तेन्ना तांचे मोदें उबो रावन पावलून म्हणलें, इश्टानो, तुमी खरेंच म्हजें आयकूंक जाय आसलें आनी क्रेटा थावन तारूंक सोडूंक फावो नासलें. अशें हो सगलो संकोश्ट आनी नुकसाण तुमच्यान वाटावंक जातालें. पूण जालें तें जालें. आतां हांव तुमकां सांगता तें आयकात. कालीज सोडूं नाकात. तुमचे मदल्या कोणाच्याच जिवाचो इबाड जावचो ना, पूण फकत तारवाचो. ज्या देवाचो हांव भोक्त आनी जाची हांव सेवा कोत्तां, ताच्या दुतान काल राती म्हाका दिश्टी पडून सांगलें, पावलू, भिवूं नाका. सम्राजा फुड्यान तूं उबो रावूंक जाय. तुजे बरोबर पयन कोत्तोल्या सगल्यांचो जीव देवान तुजे पासत व्हडे करुणायेन सांबाळ्ळा. तर इश्टानो, कालीज घट धरात. म्हाका सांगलां तशें जातोलें म्हूण म्हाका देवाचेर भावाट आसा. पूण आमी एका जुंव्यार पडचे आसांव. 14वे राती हेवटेन तेवटेन आमी आद्रियातीक दर्यांत लोटत आसल्याव तेन्ना सुमार मोदयानीर एका गांवाक आपूण लागीं पावतात म्हूण तारवट्यांक दुबाव पडलो. तांणी खोलायेचो थाव घेतलो आनी सुमार 37 मेत्र मेळ्ळे. इल्ले फुडें वेतोच नव्यान थाव घेवन सुमार 28 मेत्र मेळ्ळे. आमी एके खडपी किनारेर वचून पडूंक आसाव म्हूण भिवन तांणी तारवाचे पाटले वाटेन 4 नांगोर सोडले आनी दीस बेगीन उजवाडो म्हूण ते आशेताले. जेन्ना तारवटी तारवाचे फुडले वाटेन नांगोर घालतात म्हूण नीब दिवन तारवाचो पोणेल देंवन पळून वचूंक सोदताले, तेन्ना पावलून शतपतीक आनी ताच्या सैनिकांक सांगलें, हे मनीस तरवार रावनात जाल्यार तुमी वाटावचेच नात. तेन्ना सैनिकांनी पोणेलाचीं दोरां कातरलीं आनी पोणेल पडूंक सोडलो. फांतोड्यार सगल्यांनी कितेंय खावचें म्हूण पावलून अशें प्रार्थून मागलें, 14 दीस लेगून तुमी जागृत रावल्यात. कांयच खायनासतना तुमी उपास केला. ह्या पासत हांव तुमचे लागीं मागतां, तुमी कितेंय तरी जेवात, कित्याक तें तुमचे जीव वाचोवंक गरजेचें. कोणाचेच तकलेचो एक केंस पर्यंत इबाड जावचो ना. हें म्हणून ताणें उंडो घेतलो, सर्गार उजीर देवाक दिनवासलो आनी तो मोडून तो खावंक लागलो. तांकां बळ मेळ्ळें आनी तेय जेवंक लागले. त्या तारवार सगल्यांक धरून आमी 276 लोक आसल्याव. जाय तितलें जेवल्या उपरांत दर्यांत उडोवन तें तारून तांणी होलू केलें. तारूं फुट्टा. दीस उजवाडटोच तो गांव कोण तो तांणी वळखूंक ना. पूण वेळ आसलोली दर्याची एक खादी तांकां दिश्टी पडली आनी थंय घोडटा जाल्यार तारूं तोडीक काडूंक तांणी येवजिलें. त्या खातीर तांणी नांगोर दर्यांत सोडून दिलें. त्याच बरोबर वेऱ्यांचीं दोरां सोडलीं. मागीर मुखायलें शीड वाऱ्याक वयर काडून तारूं किनारेचे वाटेक लायलें. पूण तारूं रेंवेचे एके भाटयेंत रोमलें आनी जमनीक लागलें. तारवाचो फुडलो भाग घट रोंबोन हालोना जालो, पूण ताचो पाटलो भाग फुटलोल्या ल्हारांनी बोडोवन मोडलो. कोयदी पिवन पळून वचीत म्हूण सैनिकांनी तांकां जिवेशीं मारूंक येवजिलें. पूण शतपती पावलूचो जीव सांबाळूंक सोदतालो देखून तांची येवजण फिसकटली. पिवूंक जाता तांणी पयलीं दर्यांत उडकी मारची आनी थोडीक वेचें म्हूण ताणें हुकूम घालो. पूण उरलेल्या कोण मोडलोल्या तारवाच्या वेगवेगळ्या कुडक्यांचेर बसून तोडीक वेचीं म्हूण ताणें फर्मायलें. हे परी सगलीं सालामती तोडीक पावलीं. देवाचें उतर हें.